नमस्कार. आमने सामने या सदरा भितर आम्ही सदांच दोन राजकीय वैऱ्यांक एकामेका फुड्यान समोरासमोर हाडटात आनी बसयतात. उद्देश इतलोच आसता की तेंच्या भितर आनीक पेटचें, मित्रत्वाचें होमखण पेटचें होच उद्देश आसता. आनी आयज आमच्या बरोबर आसात स्टुडियोंत सुदीन ढवळीकर आनी सुदीन ढवळीकराचे खडेगांठ राजकीय वैरी गोविंद बाब गावडे. नमस्कार तुमकां दोगांकूय. म्हजो पयलो प्रश्न सुदीन बाबाक. सुदीन बाब, 8 जाण आतां भितर आयल्या आनी तुमच्या सारकेल्यांक रात्र वैऱ्याची जाल्या. गोविंद बाब, तुमी सुद्दां गाफील रावपाची गरज ना, कारण मंत्रीपद तुमचें सुद्दां वचूं शकता. हांव कितें म्हणटा सुदीन, गोविंद, हॅप्पी फ्रेंडशीप डे करपाक आयच्या सारको मुहूर्त ना आनी योग ना. कितें जावया रे फ्रेंड? म्हाका तशेंच दिसता. पुरो ती दुश्मनी. हांवूय तेंच म्हणटा. पिरवळा तुजेंच, मडकय तुमचेंच. म्हाका फोण्यान रे. फ्रेंडशीप सुरू तर. आवय, एक खरेंच मित्र जाता काय कितें रे? मित्र जाल्यार आमी कितें करपाचें? एक तो बड़ी देर हो गई बछड़े. सुरवात गोविंद बाब तुमच्या कडच्यान करता हांव. तूर दाळीची जी जाला पळय फियास्को, तो तूर दाळीचो विशय आसा. तुमचो विशय एकदम बरो आसा. सुदीन प्लीज गोविंदाक भडकोव नाका प्लीज. ही जी तूर डालाचें प्रोक्रुटमेंट जाल्लें आसा, अक्षरशः लुटारूपणा, भंगसपणा, खोटारडेपणा. हय हांवूय सांगता न्ही तुका, हांव ओपन सांगता न्ही. उरलें कितें फुडें? ना न्ही रे. हें आमकां कळटलें. प्रश्नूच येना. खात्री आसा. ओ मोठे तुमी कोड वर्डवाले लिडर, कोड भाशेन उलयतात. आरे आमकांय कळो न्ही मरे तुमी कितें दोगे उलयता ते. सुदीन बाब, गोविंद गावडे कडेन पळयलें काय तुमकां कितें येवं जाता? तो भारतीय जनता पक्षाचो न्हय आनी अपक्षाचो न्हय. मातशें सविस्तर सांगात. ना घर का ना घाटका. सुदीन बाब प्लीज सारकें सांग. खंय तरी मदीं आसा. अरे कितें तें स्पश्ट सांग मरे. आमने सामने मरे गोविंद, आयज स्पश्ट उलय. आनी मदीं घुवत आसा. हेवूय आमी सगळ्यांनी समजून घेवपाची गरज आसा. तें हांव कांय ताजेर उलयना. म्हाका कांयच हायड करपाचें ना अशें म्हणना हांव. हांवूय सांगता न्ही तुका, हांव ओपन सांगता न्ही. म्हाका दिसता सुदीन बाब, गोविंद वॉन्ट्स टू नो, ताणी म्हाका काल राती मॅसेज घातलेलो की दीपक सद्या कितें करता. तन मन धन लावन काम करता. दीपक ना आमदार ना मंत्री. तन मन समजूं येता, पण धन कशें लावन काम करता दीपक? म्हणजे ना आमदार ना मंत्री न्ही तो. कशें कितें शक्य गोविंद बाब? एखादे पयशे तेंचे कडेन चड आसपाक शकता. सुदीन बाब, धन की बात गोविंदान सांगली. तुमचें मन खंय आसा? मडकय आनी तुमचें धन? फोंड्या. फोंड्या? हांव फोंड्यांत उरला. तुमी म्हटलें की गोविंद खंय तरी मदींच आसा म्हणून सद्या. तो खंयी वचूं शकता. तो काँग्रेसी कडेन वचूं शकता गोविंद गावडे? ते काँग्रेसी कडेन किंवा आनी कोणा कडेन वचूं शकना. ते मोगो पक्षा कडेनूच जातले. आनी मोगो पक्ष तांकां त्या पक्षांत स्वागत करतलो. ना कशें जातलें तें? गोविंद बाब, आयच्या राजकारणान गोंयच्या कितेंय जावं शकता. जावपाक कितेंय जावं शकता. फाल्यां तुका बरी ऑफर येयली जाल्यार चल मरे तूं. तुका कोण आडयता? फाल्यां सकाळीं हांवें जी शपथ घेतिल्ली आसा पळय न्ही, त्या शपथीचो भंग जातलो. फाटल्या फावटी दीपक जो पडलो ती भारतीय जनता पक्षान गोविंद गावडे अपक्ष आसतना सपोर्ट दिलो म्हणून. हांव तेवूय सांगता. म्हाका आवडना. आय थिंक दीस इज अ कंप्लीट नेग्लिजन्स. हो म्हजो प्रश्न. सादो प्रश्न न्ही हो. प्रश्न तो ना. मुद्दो जो आसा तो शेणिल्लो आसा. हे कितपत योग्य आसा हेंय पळोवचें पडटलें.
योग्य बी काय नसता रे आयच्या राजकारणात. आता पळय देवाचो सपूत घेऊन 8 जाण गेले मरे, देवाचो सपूत मोडून देवाक फटोवन गेले काय ना, मागीर हो एक खूप ज्वलंत विषय असा. चुकीचें न्हू हें गोविंद बाब, चुकीचें न्हू. चूक तातून काय ना. तुम्ही तसलो कितें सुदीन बाब, लोकांचो ह्याच कारणां खातीर पॉलिटिशना वयलो विश्वास हळू काबार जायत आसा. कारण कितें? कारण गोंयचे लोक सध्या भारतीय जनता पक्षाचेर आनी काँग्रेसीचेर विटल्या, अक्षरशः विटल्या. एक गोष्ट आमी लक्षात घेवपाक जाय की भारतीय जनता पक्षान चडशे उमेदवार आयात केले आनी आपले जे पारंपारीक कार्यकर्ते आशिल्ले तांकां सोडूंक लायलो. चूक तातून काय ना. हांव परत एकदा म्हणटा की चूक तातून काय ना, कारण परिस्थितीच अशी उद्भवलेली आशिल्ली. कारण तांचें काम कांयच जावना हें तांणी प्रूव केलां. हो एक समज जावन आसा, हो एक पॉलिटिकली टार्गेट करपाचो हो एक ताजो एक विशय जावन. कारण ताचे कडेन आनी कांय मुद्दे ना न्ही. मुद्दे म्हळ्यार ताणेन जर खरो जर तो अभ्यासू जर वृत्ती जर ताजे कडेन आशिल्ली जाल्यार तो पयलू सगळे काही गोश्टी काडटा आशिल्लो. बदनामी करपाक जायना मनशाची, हें म्हाका सगळ्या जनतेक सांगपाची गरज आसा. आला मोठा तुला बघून घेईन. अरे अवश्य बघ, आता बघच तू सुदीनला धमकी देतोस. ऑफकोर्स हांव मंत्री मरे, ही भुरग्यापणां जाली जाय ते समज. अरे इतल्या व्हडल्यान उलयता पळय, मनांतल्या मनान सगळे भायर आयकोंक येता. केद्या व्हडल्यान उलयतात रे तुमी मनांतल्या मनान. मित्रांनो, एक वेळ मोदी राहुल मित्र जायत, पण हे दोगी गोविंद आनी सुदीन आजन्म मित्र जावचे ना हें आयज म्हाका कळ्ळें.